모발이 삼소 암제 성일이 살아오라 아까 삼반설의다 다지 마가리에 돌아서 삼분리 먹어들어 다소 상가감가니라 완도 드리 먹어서 다지 마가리에 돌아서 삼분리 먹어들어 다소 상가감가니라 완도 드리 먹어서 가꾸 다지게 미워리 어디서 너여도 왜 지껏냐 붙는거다 아뼈스럽다 나래나 바바기다 다가오소 굿빛의 양의 되다 앞에 삭마상 가까워 마치 별도의 사랑 바바기다 다가오소 굿빛의 양의 되다 앞에 삭마상 가까워 마치 별도의 사랑 Mongalista Jesus somian Sasnata Mongadeya Antang sai batu zokukta Serpon gertam namaskar Satu amso iskiazo serang Sini zata sabari Hirmi amin bogunduka Berbagi segari Satu amso iskiazo serang Sini zata sabari Hirmi amin bogunduka Berbagi segari पवित्र सक्रमेंतांत मुंड्या रुपा काल करो सजरश्या मगळा जेजू तुका मी अरदान करता तुका अर्गा आनी होगळाप पाठयता जेजू आमच्या मगळा सोम्या तुका आमी अर्सिता तुका आमी अर्गां दिता तुजो मोग नियाळटा जेजू तुजें दर्शन घेवंक हरियारीनी लोक आयलो तुजे सरशें आयिल्लो हर एकलो दादोशी जावन फाटीं गेलो आमी तुजे सरशीं आयल्या तुजी दैवीक काकूळट दैवीक मजत सोदून आमी आयल्या तुजे तावन ससाय सोदूंक तुजी मजत जोडूंक आमी आयल्या मोकळा जेजू तूं मनशाच्या मोगान इतलोय बरलोय तांचे सांगाता तूं रावलोय तांची दुकान तुवें बसलीं तांची पिडा शिडा तुवें वावयली आजुनी तुजी गूण करची सकत हर एका पिडेस कुडीक तूं लाभयत आसाय तुजेर बाबाट पातयेनी दवर न्हू ह्या वेळार तुजे समकर आमी दिंब्यार आसाव मतीचे आनी कुडीचे विविध पिडेक कश्टांत बरी जावन तुजो आदार तुजी ससाय सोदूंक हांगासर आयिल्ल्या सर्व भावा भयणीक तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल मोगळा जेजू
तुजेर विश्वास दवरून मागलो केदेंच निराश जावन फाटीं वचोंक ना. ह्या आराधना वेळार हांगासर हजराच्या सर आमच्या भावा भयणींक तुज्या पांय तळा समर्पण दित आसतना तूं मोगाळ उदार मोवाळ इश्ट म्हणून आमी गायलें. आमचें संगीत दीस रात रावताय म्हणून आनी आमकां सांबाळून चलयताय म्हणून तुका आमी उलो मारलो. परतो मोग करचो तुजे बगार कोणूच ना म्हणल्यार चिंतपान ह्या गिता मारिफात तुका आमी होगळाप दिली. ह्या सर्वां खातीर आज तुका आमी अर्गां दित आसतना आमचेर हर एकल्यांचेर तुजी दया दाखय. तुजी कृपा तुजी सवकसाय आनी संपूर्ण सुटका आमकां हर एकल्यांक तूं फावो कर. अशें विविध रितीच्या पिडेंत कश्टतल्यांक पुर्ती भलायकी तूं फावो कर. आमचें तन मन आनी सर्वस्व ह्या वेळार तुका समर्पण भक्तीन तुजे लागीं उलोवंक आमी तुजो आदार मागता. मोगळा जेसू आमचे संगी राव आनी हो थोडो वेळ फळादीकपणी करसूंक तूं आमकां प्रेरण लाभय. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. देखून बसात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड म्हणटना थोडीं हात वयर करनात. थोडीं प्रेज द लॉर्ड म्हणच्या पयलेंच करतात. आमच्या गांठी दूख असो दूख आसल्यार आमी प्रेज द लॉर्ड म्हणून वयर करता आसतना गांठी दूख पुरा सारकी जाता. उडोल चावन बसूनच आसात न्ही तुमी. वय मो वय हात असो दवरनासात. मागीर काडटना थोडे पटी मूय येयल्लो जाल्यार देखून थोडे पटी हात वयर करा म्हणून प्रेज द लॉर्ड म्हणलें. देवाक होगळाप दिल्ले बरी जाता. तुमचो हात वयर उखल्ले बरी जाता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. येस खुशी. देवाक अर्गां होगळाप दिवंक लज दिसता गी. दिसता गी लज दिसता गी ना न्ही. लज दिसची लो म्हणटात. ना ना म्हण लज दिसनातली घट्ट म्हणटात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जेजूच्या समकर आमी आसा. भुकेल्यांची दया पावुल्लो रडतल्यांची दुकां पुसुल्लो पातक्या संगी जेवुल्लो जेजू आज आमकां हर एकल्यांक ताचे सरशी आपयता. मातेवाच्या वांजेलांत जेजूच्या पवित्र काळजा समर्पण दिल्या फेस्त दिसा वाचलें वाचप आमकां उडास आसा. जेजून म्हळें येया म्हजे सरशी सोमेस तुमी कश्टांतल्यान आनी वजन वबयतल्यान आनी हांव तुमकां विशय दितां. म्हजें जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागची शिका कित्याक बोळ्या आनी खालच्या काळजाचो हांव आनी तुमकां विशय मेळटलो. देखून जेजूचें काळीज खालतें आनी बोळें जावन नासलें. जेजूचें काळीज मनशाच्या मोगान भरलेलें काळीज जावन नासलें. देखूनच गेल्या त्या आयतारा दिसा वांजेलांत आमी आयकल्लीं उतरां जावन आसात. लोकांचो जोमो पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें. जेजूचें काळीज कळवळ्ळें. 5,000 लोकांक उंड्यांनी मासलें वाडच्या आसरें करच्या पयलें जेजूचो लोकां जोमो पळोवन सकाळीं जावन देवाच्या उतराक आशेवन आयिल्ल्या त्या लोकां पळोवन ताचें काळीज बिरमतेन भरलें. ताचें काळीज बिरमतेन भरलें. आनी काकुळट दाखोवचो बिरमत दाखोवचो जेजू ह्या आल्तारीर म्हजे आनी तुमचे हर एकल्या बसवत हजर आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमी निजायकी भागी जावन आसा. तुमकां काम ना गी. तुमकां काम ना गी. हा काम आसा की ना. आसा. भुरगीं थोडीं आसात इस्कॉलाक रजा गी. थोड्यांक जुलायेंत सुरू जाता. देखून रजा म्हूण थेली घट्ट. हर एकल्यांक आमकां काम आसा. वय गी काम आसल्यार आमी दनपारां ह्या राती न्हिदान हांव गी न्हिदता हांव न्ही. आं न्हिदता हांव. न्हिदच्या वेळार काम करियेत न्ही. राती न्हिदच्या वेळार काम करियेत न्ही. देखून तुमी तुमचें काम बगलेक दवर न्हू.
जेजूच्या संगातपणांत वेळ करसूंक तुमी हांगासर आयल्यात। आमकां हर एकल्या की काम आसा, काम नातलो दीस ना, पूण जेजू सांगता करसूंक आमकां अवकाश मेळिल्लो आमी होगडावंक नजो पगार तो गळसूंक जाय। तवळ मात्र आमचें जिवीत अर्थाभरीत जावंक शकता आमच्या कामांत जेजूचो हात आसा म्हणून आमी जाणा जावंक शकता। देखून जेजू म्हणटा हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो मुजे सरशी येया आनी मुजे तावन शिका, ताचे बरी आमी जावच्याक तो आमकां उलो दिता। मुखार बाबा भयणीनो, पवित्र सक्रामेंताच्या मुखार आमी हजर आसा। देवाच्या संगतपणांत जोडलेलो अनुभव विशेष जावन आसा। दाखलो दिवचो तर निर्गमन ग्रंथांत अध्याय 30 आनी 4, 20 आनी 9 मोइजे देवाक मेळोवंक गेल्लो। देवा सांगता रावून फाटी येत आसतना ताचें मुखामळ परजळ्ळें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देवा सांगता रावून फाटी येत आसतना ताचें मुखामळ परजळ्ळें म्हणटा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30 आनी 4 वाक्य 20 आनी 9। जेजूचे धर्मदूत जेजू सांगता रावूंक गेल्ले, थंय गेल्ल्या अनुभवान हेरांक जेजू सरशी हाडूंक ते सकले। जेजूचो अनुभव जाल्लो मनीस वगस रावना, बगार तो अनुभव हेरा लागीं वांटूंक सांगता, वांटूंक वेता आनी एकल्याक त्या अनुभवा मारिपात प्रेरीत करता आनी ताकाय जेजू सरशी हाडूंक प्रयत्न करता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। माथेव जेजूक भेटलो आनी एक नवो व्यक्ती जालो। जाकेव जेजूक भेटलो आनी ताचें जिवीत ताणें परिवर्तन केलें। सांत पावलू जिवान जेजूच्या सांगातांत ताचे खातीर जीव दिवंक सयत तयार तो जालो। गळभाव भयणो, पवित्र पुस्तकाची वर्ती दृश्टांतां जेजूचो अनुभव जोडिल्ल्या वेळार कितें जाता म्हणल्यार मनशान आनी देवान सांगाता मेळोवन वेळ करसीत आसतना कितें घडटा। मनशान आनी देवान सांगाता मेळोवन वेळ करसीत आसतना कितें घडटा। पयल्या सुवातेर देवाचें अजरपण भोगता, देवाचें अजरपण भोगता। दुसऱ्या सुवातेर देवाच्या मोगाचो ताळो आयकता आनी तिसऱ्या सुवातेर देवा आनी मनशा मदें मोगाचें संभाशण चलता। आमी मोगाचें संभाशण करूंक हांगासर आयल्या। मोग करनारा गुसू करतात न्ही, वय गे आं तुमकां आतां इल्ली प्रायज जाल्या। तरणाटी खंय आसात जाल्यार गुसू केल्ले आवाज मौरी साम थंय म्हाका मौरी समाजी वळख आहा, तो म्हज्या फिरगजीचो, देखून मौरी समाजें नांव घट्ट काडलें हांवें। मौरी साम चिंतूंक पडलो आनी खंय गुसू करचें म्हूण। मुखार भावा भयणीनो, मोगाचो संभाशण जेजू मुखार आमी आसल्या वेळार मोगाचो ताळो आमी अनुभव करता जेजूचो। तवळ मात्र आमी त्या मोगाच्या मनशान सांगलें आयकूंक शकता। कितले गुसू केल्यार आमकां आयकता, वय गी मोगाच्या मनशान सांगलें खंडीत जावन आयकता। देखून जेजू केदाळा आमचो मोगाचो व्यक्ती जाता, तवळ जेजून कितले लो सांगल्यार आमकां घट्ट आयकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखून आज तोच जेजूचो ताळो आयकूंक आमी हांगासर आयल्या, जेजूच्या संगातपणांत अनुभव करूंक आमी हांगासर आयल्या आनी जेजू सांगता वेळ करसूंक हांगासर आयल्या। ह्या वेळार कितें भोगता, ह्या वेळार कितें देव उलयता। देवा आनी मनशा मदें सांगाता वेळ करता आसतना 3 अनुभव आमचे आमी उडासान दवरले आनी मुखार वयता आसतना ह्या वेळार देव उलयता। देवाचो ताळो आमी आयकूंक जाय। तो म्हणटा इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 40 आनी 3 वाक्य कांत म्हणल्या बरी, भिये नाका कित्याक हांवें तुका सोडयलां, भिये नाका कित्याक हांवें तुका सोडयलां। दुसऱ्या सुवातेर इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 40 आनी 9 वाक्य कांत म्हणल्या बरी, म्हज्या नांवान तुका उलो केलो। आमकां हर एकल्यांक आमच्या नांवान जेजू उलो करता। जेजूक आमच्या हर एकल्यांचें नांव कळीत आसा। लातरू जावन दी, पेद्रू जावन दी, लिल्ली जावन दी, शेल्ली जावन दी, जिल्ली जावन दी, सगळ्यांक गोत आसा। अल्ली इल्ली पुरा जावन दी, पूण जेजूक
सगळ्यांची नांवां कळीत आसात. परत इजाईया प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 43 वाक्य 2 म्हणल्या बरी, तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे समें आसतलो, न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात, उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासो न्हू वेसो नाय. पळया कितलीं वरतीं उतरां. तशें म्हळ्यार खंयसरी वच तुका अपाय जायना. तुका अपाय जायना कित्याक हांव तुजे संगात आसा, हांव तुजे संगात आसा, तुका अपाय जायना. परत इजाईया प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 43 वाक्य 13 तो म्हणटा, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता, भिये नाका, हांव तुका आदार दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हांव तुजो उजवो हात धरता, भिये नाका. उजवो हात धरता. आमी न्हंय उतरतना थोडे हात धरतात न्ही, वय गे, थोडे सोलोंक जायना जाल्यार हात धरतात. पूण ताच्या हाता सांगाता जेजूचो देवाचो हात आसा, हें उडास आमी दवरूंक जाय. देवाचो हात आसा. आमी करच्या हरी एका खामाचेर देवाचो हात आसा. आमी येवजन घालच्या हरी एका येवजनाचेर देवाचो हात आसा. देवाच्या हाता विणे आमी कितेंच करूंक शकना. देखून मोगाळ बाबा भयणो, आज तुमी इतल्या व्हड्या संख्यान हांगासर आसात कित्याक जेजूचो हात तुमच्या जिवितांत आसलो अनुभव तुमी केला. कश्टा वेळार जावंक पुरो, पिडे वेळार जावंक पुरो, बेजाराय वेळार जावंक पुरो, निराशे वेळार जावंक पुरो, कोणेंगी सोडून घाला म्हणल्या वेळार जावंक पुरो, जेजूचो हात तुमच्या सांगात आसलो कोणूच नातल्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून परत जुवांव सुवांजेळ म्हणटा अध्याय 10 वाक्य 11 म्हणटा, हांव बरो गवळी म्हज्या शेळयां पासून जीव दिता, हांव म्हज्या शेळयांक राखता. जेजू जावन आसा बरो गवळी, आमी ताच्यो शेळयो. देखून आमचे खातीर तो जीव दितात आनी जीव दिला कुर्सार आपणाक बलिदान जावन समर्पण दिला. देखून तो आमकां हर एकला राखता आनी सांबाळटा. हें आमी उडासान दवरूंक जाय. परत मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 6 वाक्य 20 आनी 5 म्हणटा, अंतराळ्याची सुकणी ती ओंपिनांत लुविनांत तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता, तुमकां पोसचो नागी. आमी त्या रस्त्याचे की उत्तम रस्न जावन आसा कित्याक देवान आमकां हर एकल्याक ताच्याच सारक्याचो आनी सुरूपायाचो जावन रचला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमी ताच्याच सारक्याची आनी सुरूपायाची अंतराळची सुकणी ह्या सगळ्यांक तो पोसता, तर ताच्याच सारक्याची आनी सुरूपायाची जावन रचले आमकां हर एकल्या तो पोसिनागी खंडीत जावन पोसता. मोगाळ भावा भयणो, आमी भियोंक ना. आमची जबाब जावंक जाय. देवानच उलयल्या पावना, आपूण आमी जबाब दिवंक आसा. आमची जबाब कसली जावन आसा? आमची जबाब सामुएलाच्या पुस्तकांत अध्याय 3 वाक्य 10 वाचूंक मेळचें तसलें. देवळांत न्हिदोवन आसल्या सामुएला भाशेन कितें म्हळें सामुएलान? कितें म्हळें कोणाक उडा आसा? उलय सोम्या, आयकता तुजो साकोर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. उलय सोम्या, आयकता तुजो साकोर. आज सोमी उलयता आमचे लागीं, आमी ताची साकर जावन आसा आनी आमी आयकूंक तयार आसूंक जाय. परत जुवांच्या वंजेलांत अध्याय 20 वाक्य 20 आनी 8 सांत तोमासा परी बाबार्थान आमी म्हणूंक जाय, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून म्हणलीं उतरां कसलीं जावन आसात? तोमासा, तुवें म्हाका पळयलोय, देखून तूं सत म्हणटाय. पळयनासतना सत म्हणटलीं कितली बागी आवाणी तूं हरी एकलो. जेजूक आमी खुद्द आमी पळोवंक ना, आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी पळयलां. देखून आमी बागी जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. वय मोगाळ भावा भयणो, देखून आमकां हर एकल्याक देवाक जाणा जावंक, ताका भोगूंक, ताका पळोवंक आशा आसा. पूण तो देव मळबाच्या पलतडी ना, वा ताका पळोवंक आमी दर्यो उतराचे म्हणून ना. तो देव ह्या पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसा. आपल्या पुता जेजू मारिफात आमकां किरकोळ रचनांक बेडच्याक उड्या रुपार तो हांगासर हजर जाला. आतां ताच्या हजरपण आमी बगया. ही घडीभर आमची दिश्ट ताचेर कसोवया. येवकारिस्त आसल्या जेजूचेर आमची दिश्ट आमी कसोवया. आमचे काळीज ताचे थंय व्हरया. आमची मोत ताच्या हजरपणान भरया.
ह्या वेळार आमच्या मोतीक जेजू अडकळ जेजूच्या संगातपणात वेळ करसूंक अडकळ हाडटा त्यो संगती आमी बोगलेक दवरया. हांगासर बसून आमची मोत खंयसर आसा तर थंय घरा पोपळां सुकोत घाल्यांत पावस आयलो कितें करचें म्हणून चिंतलें जाल्यार गॅसार च्या दवरली गॅस बंद केला गे म्हणून उडास ना म्हणून चिंतलें जाल्यार अर्दें हांगा अर्दें थंय. तशें जायना. देखून तें सकळ देव पळयता. तुमी खंत करची नाका खंत करची नाका म्हणटा जेजू. देखून जेजूचेर विश्वास आमी दवरून जियोंक आसा. आमची जबाब देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर आमी ह्या वेळार अर्घ आनी होगळाप दिवया. आमची जबाब जावन दी अर्घ आनी होगळाप तुका सुमया जेजू. Ani oglap tuka sumyan Jesu. अर्घ आनी होगळाप तुका सुमया जेजू. Ergani oglap tuka sumyan Jesu. ख्रिस्ती जिवीत लाभयल्ल्या पासत Ergani oglap tuka sumyan Jesu. बापाची वळख दिल्ल्या पासत Ergani oglap tuka sumyan Jesu. बरें कुटाम फोव केल्ल्या खातीर Ergani oglap tuka sumyan Jesu. बऱ्या भलायकेंत सांबाळल्या पासत Ergani oglap tuka sumyan Jesu. कुटुंबांत वडिलां आनी भुरगीं दिल्ल्या पासत Ergani oglap tuka sumyan Jesu. दिसपडचो ग्रास फोव केल्ल्या खातीर Ergani oglap tuka sumyan Jesu. कश्टा आणवारांतले राखल्या पासत Ergani oglap tuka sumyan Jesu. जिणयेंत संतोष समाधान आसा केल्ल्या पासत Ergani oglap tuka sumyan Jesu. तुमचे उले आसात तर मेळोवयेत. एका क्रिस्ती कुटुंबां जणांत म्हाका फोव केल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सुमया जेजू. बरी आवय बापाय म्हाका फोव केल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सुमया जेजू. बरी भलायकी तुवें म्हाका फोव केल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सुमया जेजू. सदांच तुका आराधना आनी स्तुतिकाचें वर्तें भाग तुवें म्हाका फोव केल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सुमया जेजू. म्हजें हर एक काम पोंताक पावयल्ल्या पासत अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे म्हज्या मागण्याक कान दिल्ल्या पासत अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे पवित्र आत्म्याक आमचो सांगाती जावन तुवें पाठयल्ल्या खातीर अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे मनशा रूप घेवन ह्या संवसारी आयलोय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे देवान केल्लें बरेंपण जायतें आसा. उतरांनी आमी उसरलें गिता मारिफात ह्या वेळार उसरता आसतना अर्गां दिता तुका सुमया सगळ्या म्हज्या काळजान दिनवाशी मन म्हजें उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदान सर्गी दळबार सांडून संवसाराक आयलोय देखून अर्गां तुका सुमया खुर्सार मरोन आमची सोडवण केली देखून अर्गां तुका सुमया मासान तुज्या म्हाका पोशीत केलाय देखून अर्गां तुका काळजान म्हज्या तुवें बिडार केलाय देखून अर्गां तुका सोडवून केली देखून अर्गां तुका सुमया अर्गां दिता तुका सुमया सगळ्या म्हज्या काळजान दिनवाशी म्हण म्हजें उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा सुमया अर्गां दिता तुका सुमया सगळ्या म्हज्या काळजान
Herdaan tuka sumian Jesu. Aglap tuka sumian Jesu. Aglap tuka sumian Jesu. Aradan tuka sumian Jesu. Herdaan tuka sumian Jesu. Stuti tuka sumian Jesu. Stuti tuka sumian Jesu. Mahima tuka sumian Jesu. Mahima tuka sumian Jesu. Versitam tuka sumian Jesu. Versitam tuka sumian Jesu. Warnitam tuka sumian Jesu. Warnitam tuka sumian Jesu. Dinwasam tuka sumian Jesu. Dinwasam tuka sumian Jesu. Nabartam tuka sumian Jesu. Nabartam tuka sumian Jesu. Ullasam tuka sumian Jesu. Ullasam tuka sumian Jesu. Mahima tuka sumian Jesu. Mahima tuka sumian Jesu. Jai jai tuka sumian Jesu. Jai jai tuka sumian Jesu. Hallelujah. 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 कितल्या जणांक बेना बे कितल्या जणांक बेना बिये ना तर कितली जाणां तू बिये नाही आता कोटारली गेल्यार बियेत आहे तू मनशांचें कितें देवाचें देवाचें बे आसाळे बे आसा तर आं बे आसा एकल्याचें नाल्यार एकल्याचें म्हणी बे आसा मनशाचें बे ना जाल्यार देवाचें म्हणी बे आसा खंडीत जावन आमकां हर एकल्यांक एक वा अनेक रितीचें बे आसा थोड्यांक पाली पळयल्यार बेन दिसता थोड्यांक राती मेल्लें आयिल्लें म्हूण बे मेल्लें आयिल्लें म्हूण दोवे वस्तूर दिसल्यार पुरो घरचो एकलो मनीस भायर वचून दोव्या वस्तूरा फाटी आयलो तो मेल्लेंत करता ताका जीव आसल्या की देखून हर एकल्याक एका वा अनेक रितीचे बे आसाच बे देखून आमकां बे ना म्हूण आमी मार्गा मदल्यान चलता उंगी आं मार्गा मदल्यान चलता म्हाका बे ना म्हणून मार्गा मदल्यान चलता उंगी मार्गा मदल्यान चल्ल्यार कितें जाता फाल्यां पदराबाग आनी एक काम सांजेर आनी एक मीस ह्या सकाळीं आनी एक मीस मगाळ भाव भयणो जेजूच्या सांगातांत आमकां बेना जेजूच्या सांगातांत आमकां बेना म्हणून मार्का संवंजेल अध्याय 6 वाक्य 40 आनी 5 वाचूंक आमकां मेळटा जेजूच्या सांगातांत आमकां बेना खंडीत जावन देखून देव मनशा सांगाता रावोंक आयलो मनशा सांगाता सदांच रावच्याक तो किरकोळ मनीस जालो देखून देव तरी मनशाचें रूप ताणें घेतलें एक किरकोळ मनीस जावन आमचे बरीच तो जियेलो आमचे बरीच तो जियेलो देखून ताका मनशांक पळयत आसतना कणवळाय भगता ताचें काळीज बिरमतेन भरता तो मनीस न्हय जाल्लो जाल्यार खंडीत जावन ताचें काळीज बिरमतेन भरनातलें देखून मनशां सांगात जियोंक तो आयलो मत्तेवाच्या मंजेलांत अध्याय 20 आनी 8 वाक्य 30 आमकां सदांच सांगात दिवंक पवित्र एवकारिस्तांत उंड्या रुपार तो हजर आसा संवसार सरा पर्यंत तुमचें सगळें हांव वाचतलो म्हूण उगडास दवरा हें ताणें बसावणी केल्ली जावन आसा देखून जेजू संवसार सरा पर्यंत आमचे सांगात आसा संवसार सरा पर्यंत आमच्या सांगात आसा देखून जेजूच्या सांगातात आमकां बेना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तो आमचे सांगाता समकाता आनी भिये नाका म्हणून ताचो सांगात आमकां दिता जेजून शिसा सांगाता समकोनचें गडीत खंयसर आमकां वाचूंक मेळटा वाजेलांत शिसा सांगाता समकाल्लो जेजू कोणाय किल्लेशें म्हूण उडास आसा की खंय हां कोणें एक सांगलें हां एम्मावसाच्या वाटेर सारकें एम्मावसाच्या वाटेर लुकाच्या मंजेलांत 20 आनी 4 वाक्य 20 आनी 9 जेजू शिसा सांगाता समकाल्लो एम्मावसाच्या वाटेर आनी उडो मोडटा आसतना तांणी जेजूची वळख धरली उडो मोडटा आसतना जेजूची वळख धरली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आमी केदाळा उंडो मोडटा एवकारिस्त वेळार उंडो मोडटात होय गे
येवकारिस्त वेळार उंडो मोडटात. जेजूच्या बोपोयत कुडी रक्ताचें फेस्त आमी आचरण केलां त्या वेळार जायते आमी येवकारिस्ता विशयांत जाणा जाल्या उंडो मोडटा आसतना ताची वळख तांणी धरली शिसांनी धरली. तेच बरी आमी जेजूक येवकारिस्तांत उंड्या मारिपात आशिल्ल्या ताची वळख आमी धरता. देखून आमी हांगासर आसांव. आनी ह्या वेळार तांणी कितें म्हळें, आमचे सांगाता राव सोमया, आमचे सांगाता राव सोमया म्हळें. तसो येवकारिस्तांतलो जेजू आमचे सांगाता आसा, आमचे सांगाता राव सोमया म्हूण ताका उलो मारया. आमची जबाब जावन दी, आमचे सांगाता राव सोमया. सोमया संवसारी संगती म्हजेर धनी पोवन चलोवंक चिंत आसतना आमचे सांगाता राव सोमया. माध्यमां म्हजेर प्रभाव घालून राय जाता म्हणटा आसतना आमचे संगे राव सोमया. म्हज्या हर एका कामांत राठावाळींनी आनी म्हाका तेंते सावन हाडटा आसतना आमचे संगे राव सोमया. समस्यांनी रेवड घालतना नश्ट भोगता आसतना आमचे संगे राव सोमया. संवसारीक वस्तूंक लब्धंक चिंतना पिडा म्हाका येता आसतना आमचे संगे राव सोमया. दुर्सवणें आयकूंक मेळटा आसतना आनी एकसूर पोवन भोगतना आमचे संगे राव सोमया. रोडोवंक मेळटना तेच बरी कश्टा वयर कश्ट येता आसतना आमचे संगे राव सोमया. मोगाच्या मनशांत हांव दूख मेळटा आसतना आमच्या जिवितांत सलवणी मेळटना आमचे संगे राव सोमया. आमचे विशीं सूख चिंतापो दिता आसतना आमचे संगे राव सोमया. आमी आर्थीक अडचणेंत सांपडात आसतना आमचे संगे राव सोमया. आमची जिणी एक वजें म्हणून भोगता आसतना आमचे संगे राव सोमया. आमच्या कुटुंबांत अशांती उपजत आसतना आमचे संगे राव सोमया. मागणें करूंक उपगोवन भोगता आसतना आमचे संगे राव सोमया. आमी चिंतले योजन पोंताक पावनासल्या वेळार आमचे संगे राव सोमया. जिवितांत निराशी भोगता आसतना आमचे संगे राव सोमया. आमच्या सुखा दुखांत आमचे संगे राव सोमया. कुटुंबाच्या आनी मोगाच्या मनशांत हांव पयस आसता आसतना आमचे संगे राव सोमया. आमकां एकसूर पोवन भोगतना आमचे संगे राव सोमया. आमच्या कामाच्या आनी शिकपाच्या वेळार आमचे संगे राव सोमया. फुडारा खातीर योजना घालता आसतना आमचे संगे राव सोमया. आमी पयन करता आसतना आमचे संगे राव सोमया. देवाची कुशी स्विकार करूंक कश्ट मारतना आमचे संगे राव सोमया. होय मोगाळे भावा भयणीनो, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಮೂವತ್ತನೇ ಗೀತ್ ಸೊಮ್ಯಾಕ ಆಮचे ಸಂಗತ ರಾವಂಗ್ ಉಲೋ करचें. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯ ತಂದೆಯಾಗಿರು, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯದಿ ಗುರುವಾಗಿರು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಿ ದೇವರಾಗಿರು. ಉವಿರವ್ಯ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಒಳ್ಳೆ गीता मारी फाद जेजू आमचे सांगता रावच्याक उलो मारया. गीत नंबर तुमच्या ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಅದು ಬರಿಯ Hallelujah, 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 Hallelujah. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು
ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಜಾಜುಬಾರಿಯ Alleluia, 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 Alleluia. बोल देव करी सांजे जो आजार असा म्हणजे समकर आम्ही असा अरे देवची समकस आहे, अरे देवची सुटका, अरे देवची भलाई की आम्ही जोडू मानस राहिल्या त्याच्या पाय तळाचं संगत आपण जोडू. आमची दुःखा मुस्सा आमची पीडा गुण करता आमका बुजवून फाव करता. हालेलुया, 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. इकडे बोर आम्ही बसया. जाऊन असा वेळ बो अमूल्य बो पवित्र वेळ जाऊन असा जेजूच्या संगतपणात वेळ करसोनो जेजूनो दिमचे आशीर्वाद जोडूंक तयार जात आसतना आमची ते सवा आमच्यो मागण्यो ताच्या समोर आमी दवरया. आमचे लागीं जायत्यांनी मागोंक सांगला जावंक पुरो. खोडकारान सांगल्या बरी तुका खुशी आसा तर तुज्यान म्हाका बरें करूंक साध्य आसा. तेच बरी कुरड्यान जेजू लागीं विनंती केली म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. कितें करी जाय म्हूण तूं आशेताय. जेजून विसरल्या सावाळाक ताणें दिली जाप जावन आसा सायबा म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सायबा म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू आज म्हाका आनी तुका एकल्याय विसरता बाबा भयणी कितें करूंक जाय म्हूण तुमी आशेतात. आमकां कितें जाय ह्या वेळार बाबार्थानुसारलें तो आमकां दिता म्हूण न्हू. मातेवाच्या वांजेलान ताणें सांगलें आसा मागा तुमी घेतल्या सोदा तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें. एका इश्टा बरी जेजू आमकां दिवंक शकता. जुवांच्या वांजेलांत हांव दाखवाल आनी तुमी म्हजे फांटे म्हणल्या वपारींत जेजून म्हणलें जावन आसा म्हजे सांगात एकवटान रावात. म्हजे सांगात एकवटान रावशें जाल्यार तुमी यथेश्ट फळ जोडूंक शकतात. हांव दाखवाल आनी तुमी म्हजे फांटे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. वय बगाळ भाव भयणो आमी बाबार्थान पातयेन हांगासर आसा. ताजू हांव पावल दुसऱ्या समर्पण दिल्ल्या ह्या पुणशेताच्या जाग्यार आमी आसा. रेवकारिस्ताचो वर्तो मोग सांजू हांव पावल दुसऱ्याक आसलो. रेवकारिस्तांत वेळ तो करसितालो आनी एकवारिस्ता मारिफात जेजूचो अनुभव ताणें जोडिल्लो. आनी आमी ह्या वेळार त्याच येवकारिस्तांत आसल्या जेजूच्या समकर ताजू हांव पावल दुसऱ्या समर्पणाच्या पुणशेताच्या थळार आमी आसा. बाबार्थान मागया, पातयेन मागया तो आमकां दिता.
असलं बाबारचं आमचे ते असू दे आमच्या पिढेस भावा बहिणींक जेजू संगत जेजूच्या पांयतळा समर्पण दिवया मणिपुरांत हिंसा भिरांकूळ जावन आसा थंयचो लोक कश्ट जाता थंयसर तांकां पळोवंक कोणूच नांत म्हणल्या बरी आसात दिसभर ते लोक मरता हिंसा चड जावन आसा आनी थंयसर बेगीनच शांती राज करच्या खातीर तांचे पासून आमी मागया ह्या फाटी पावस मस्त उनो जाला बेळें करुंगी न्हंगी म्हणल्या चिंतपार आमी आसा पावसा खातीर आमी मागया जाय पुरतो पावस आमकां मेळों दी तेच बरी अवघडांत जावन पावसा वेळार वाऱ्या वादळांत जावन गडगड्या झगड्यांत जावन आमकां निवारूंक मागया आमच्या भुरग्यां पासून आमी मागया भुरगीं ताची शैक्षणीक वरास आरंभ केल्या आनी शैक्षणीक वरास आरंभ केला आसता ह्या शिकपा वर्सा बऱ्या रितीन शिकोवंक माध्यमाच्या प्रभावान जियेनासतना माध्यमांतल्यान पयस रावन ताचें जिवीत शिकपाचेर केंद्रीकृत करूंक आनी वेतनांनी पाटी येता आसतना सुरक्षीत ते पाटी येवचे खातीर आमी मागया आमच्या युवा जनां पासून आमी मागया बऱ्या फुडाराच्या वाटेर तीं आसात थोडी शिकाप जोडटा जावं बरो थोडी फुडाराची चिंतपां पळयोवन आसात थोडी परगांवां वचून कामा खातीर काम करतात वा कामाच्या सोदनेर आसात तसलेंच उडास काडया भुरग्याचे देणे फावो जावचे खातीर जायती आश येतात हे भुरग्याचे देणे फावो जावचे खातीर आमी मागया सैरीके खातीर जायती जण आश येवन आसात बऱ्यो सैरीको मेळचे पासून मागया परगांवांत आमची भावा भयणी आसात आमचे कुटुंबाचे संदे आसात तांचो उडास काडया तांचे पासून ह्या वेळार प्रत्येक रितीन मागया आमच्या घरांत पिडेस भावा भयणी आसात कश्टांत आसात प्रायवंत आसात तांचो उडास काडया तांचे पासून आमी मागया कॅन्सर पिडेक वळख जावन जायतीं जाणां कश्ट जातात तांचोय उडास काडया ह्या वेळार आमी मागया जेजूच्या पांयां आमी तांकां समर्पण दिवया एक घडीभर दिंबी घालात सगळ्याचे आशिर्वाद घेवंक आमकां आमी तयार करता आसतना आमचे सगळं वस्त ताच्या पांयां आमी ह्या वेळार समर्पण दिवया येवकारिस्तंतल्या भोव मंगळा जेजू तुजे आशिर्वाद घेवच्याक ह्या वेळार आमी दिंब्यार आसा तूं जावन आसा दैवीक आशिर्वादांची सुकानांतली जर आतां आमी तुजे कृपेचे आशिर्वाद मागता तुजे आशिर्वाद आमकां पवित्र करूं तुज्या आशिर्वादान पातकांचेर झुजोन जैतेवन जावंक आमकां घटाय मेळूं तुजे आशिर्वाद खोटो देवसार फळाफळ घेवं आनी प्रकाशाचे बडवे आमचे सगळे वस्ती करूं तुज्या आशिर्वादान पातकी मनीस प्राचितात आनी तुजे थंय पाटी परतो आनी भक्तिवंत मनीस आनीकी चड उर्बेस्त जावं तुजे दैवीक आशिर्वादाच्या कृपेन धन प्रचार करतना तुजी सुरवात बळान परगडूंक घटाय आनी आदार मेळों आनी तांची उर्बा आनीकी चडोवन तांचे वावटी फळ मेळों तुज्या आशिर्वादान जेजू सर्व तरांच्या पिडेशिरेन वळवळतल्या चवकसाय मेळों तुजे आशिर्वाद आमच्या भावार्था भायर आसलेल्यां पडों आनी तुजें राज येवं तुजे आशिर्वाद म्हाका जेजू हांगासर आसलेल्या सर आमच्या भावा भयणींचेर पडोवन आनी ह्या वेळार उसारली सर देसांवां मागणी तांकां फावो जावं शांतीचें राज आमच्या परिसरांत तेच बरें मणिपुरा म्हळ्यार गांवांत थंयसर राज करच्याक तुजे कृपेचे आशिर्वाद वत मोगळा जेजू तुजे उगडलेले बावळे आमकां हर एकल्यांक वेंगून धरून दीत अशें तुज्या मोगातान आमकां केदीच वेगळी जावंक सोडिनाका तुजी येताय आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासनाक सक्रामेंताचें गीत गावया Por vida
प्रार्थुया हे देवा विची सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो बळ सदांच आमचे दया आमी भोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्सनाक आमी मान करूंक आमकां दयेन बाबो कर. तुजी येताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना. शिकाचा बलिदान भेटून बापा मंदिरान जमल्या भक्ती मानान घालत्या काळजान कुटुंबा सेरिका महिमा तुजी सदा संतोषान गायता उतर तुझे आयकून आशेना चिडयेंचे पाच्या कृपा मागता जिविताच्या मुंड्यावर रेखा सासरीक जिवीत दी म्हूण परता संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान बलिदान भेटून बाबा मंदिरान जमल्या भक्ती मौनान खालत्या काळजान कुटुंबा सेरिता महिमा तुजी सदा संतोषान गायता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. दुस्मनांचो मोग करून तांकां बोगसून देवा बरी आमी बरी जावंक गोंयची देवस्तुती आमकां हर एकल्यांक उलो दिता. बरें करूंक जायते संदर्भ आमकां मेळ्ळ्यात आनी जायते फावटी बरें करूंक आमी पेसाडल्या तरी जायते फावटी वायट आमी चिंतलां. ह्या खातीर देवा लागचें बोगसाने मागया नितळ काळजान मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमकां आमी तयार करुया. आमच्या पातकांची दूख धरून सांगता म्हणुया. हांव पातकी सर्ववेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मना चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंतान संवसार सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरात विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविता पावो. आमेन. प्रार्थुया.
सर्वेश्वरा तुझे पोवे सभेगत मी पोषण दिवंक जुवाम पाऊल दुसऱ्या तुझ्या भगवंताक सताच्या आणि प्रिती मोगाच्या आत्म्यान तुवें बरलें. ह्या दिसा आमचे पासो तो करता ती विनाती मानून घेवन ताचे देखी परमाने त्या सताक वेंग मारूंक आनी प्रिती मोगान जिवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सां पावलून कोरीत घरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, मसेदोनियेच्या पवित्र सभांक देवान दिल्ले कुरपे देण्या विशान तुमकां कळीत आसा जय म्हूण म्हजी अपेक्षा. तांकां पारखूंक म्हूण आयिल्ल्या कश्टा संकश्टा मदें तांणी दाखयलेलो तो अपरिमीत संतोश भोव दुर्बळी तरी तांणी दिल्लें उदारदान एक भांडारस जावंक पावलां. आपापले तांकी प्रमाणे आनी तांकी वर्ते पर्यंत आनी आपले स्वंत कुशेन देवाच्या लोकांची सेवा करच्या कामान आपणाक भागीदार करी जाय म्हूण त्यो सभा आमचे लागीं परतून मागतल्यो. आनी आमी चिंतूंक लेगूंक नातले तितले तांणी केलें. पयलें आपणाकच देवाच्या साकरेक तांणी समर्पून दिली आनी उपरांत देवाचे कुशे प्रमाणे आमचे सेवेक ती लागली. त्या पासत तितान येदळस तुमचे मदें सुरू केल्लें तें दान धर्माचें काम ताणेंच वचोन पोंताक पावय जाय म्हूण हांवें तांकां बोळ केलां. सर सांगतीनी जशी तुमी पयलीं म्हणजे भावार्थान प्रसंग करचें हुशारायेन जाणवायेन सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आनी आमी तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान तशेंच ह्या दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुमी पयलीं जाया. हें हांवें सांगिल्लें एक फर्माण म्हूण तुमी चिंती नाकात. हेरांचे उमेदी विशान उलोवन तुमचो मोगी तेच काली दिसो म्हूण रुजो करचो म्हजो उद्देश. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणान. तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो, कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. देवाचें उतर हें.
तुझ्या सर्वेश्वरा नावा. हालेलुया, 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 हालेलुया. एक नवोपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, अशें सांगले तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानांचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा आनी तुमकां जग दितल्या पासत मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. तूं आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर तशें खोट्यांचेरय उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंताचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वत्ता. तुमचो मोग करतल्यांचो मात तुमी मोग करता जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात? तितलें सुकागारी करतात न्हय? तुमच्या बाबांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां परस कितें वर्तें तुमी केल्लें बरें जालें? आनी भावार्थी लेखून तितलें करतात न्हय? जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशीं तुमी जाय जय सर्व बरीं. देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्ता. मारिया गोरट्टीच्या जिवितांत घडलें एक घडीच. मारिया गोरट्टी 12 वर्सांचें अंजाळ भुरगें. आवयन ताका म्हणलें, चिंतनांनी सयत पाताक आदारन सासणाचें जिवीत होगडाय नाका पुता. ताच्या सोबायेक बोलिल्लो ताचे शेजारचो अलेक्झांड्रो एक दीस कोणी नातुल्ल्या वेळार मारिया गोरट्टीच्या घरा वेता आनी थंयसर वचून ताका बलात्कार करूंक पळयता. पूण मारिया गोरट्टी ताच्या हातांतलें सुकोवन धांवूंक पळयता आनी तें धांवता. पूण वो अलेक्झांड्रो ताची फाट धरून धांवून येता आनी सुकारी मारून धांवल्ल्याक हाका थंयसर ताका कितेंच मेळनातल्या वेळार ताच्या हातांत मेळिल्ल्या एका स्क्रू ड्रायव्हरान ताका धरता आनी ताका कोसायता. 3 दीस हे चेडूं वळवळटा आनी हें वळवळून आसतना ताचो कुमसार आयकूंक आयिल्लो याजाक मारिया गोरट्टी लागीं विचारता, तुजो जीव काडूंक आयिल्ल्या व्यक्तीक तुवें बक्षिलां गी. तुजो जीव काडूंक आयिल्ल्या व्यक्तीक तुवें बक्षिलां गी. आनी ह्या वेळार मारिया गोरट्टीन म्हणलें उतरां जावन आसात, हांवें ताका बक्षिलां मात्र न्हय, एक दीस ताणें म्हजे सांगता सर्गार आसा जंय म्हूण हांव मागतां म्हणून ताणें प्राण केलो. मुखाळे भावा भयणीनो, आमचो आदलो म्हणजे ह्या पून शेताचो पात्रोन सांजुआव पावलो दुसरो 1981 इसवेंत माय म्हयन्याच्या 13 तारखेर फातिमा सैबिनीच्या फेस्ताचें मिसाचें बलिदान भेटोवन आसतनाच
अहमद अली अक्का म्हणल्यान ताका मिसाचें बलिदान पेटयत आसतनाच गुळो घाल्लो आनी बाबा जुवां पावल दुसरो ह्या वेळार धरणीक शेवटालो तक्षणाच ताका आस्पत्रेक दाखल केलो आनी बरो जालो. आस्पत्रेंत फाटीं आयिल्लो तो सीदा जैलाक गेलो आनी जैलाक वचून थंयसर आसल्या त्या कैदीक ताणें पटलून धरून म्हळें, बाबा हांवें तुका बक्षिलां. मगाळे बाबा भयणीनो, सुखी करचो मनुश्य स्वभाव तर बोगसूंचो दैवीक स्वभाव जावन आसा. आमकां हर एकल्याक दूख, वायट, अपमान, अन्याय आनी लुकसाण केल्ल्यांक मनशा सैमान बोगसूंक कश्ट जातात. तांचो सांगात जावं दी, तांचो संपर्क जावं दी, आमकां हर एकल्यांक कोडू लागता. तांचें तोंड सयत आमकां पळोवंक नाका. वाटेर आमकां दुखयलें म्हणल्यार आमचें काळीज आयकना. कशें मनी करून त्या व्यक्तीक लगड काडी जाय म्हणल्यार चिंताप आमच्या दोळ्यांत, आमच्या मोतींत येता. ताचे विशयांत वायट उलोवंक, ताचे विशयांत खबरे करून तांचें नांव पाड करूंक आमी आशेतामू. कितेंय ताच्या जिवितांत अवघड घडलें तर आमी म्हणटा स्वताचो फळ ताका मेळ्ळो. ताका तशेंच जावंक जाय, देवान ताका भूत शिकयलें अशें म्हणल्या उतरां मारिफात आमच्या मतीक आमी समाधान बगल्या बरी चिंतामू. आमचें चिंताप बगाप तवळ असलें जावन आसा. मगाळे बाबा भयणीनो, ह्या परी आमकां दुखयल्ल्यांक फारीक पोवन घेवंक आमी जायते फावटी आशेतामू. ह्या आमच्या मनशा सैमाक विरोध सोमी आज आमकां सांगता, तुमच्या दुस्मनांचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासोचो मागा. तांकां बरें करूंक आनी जशें सर्गींच्या बापाची भुरगीं जावंक हर एकल्यांक उलो दिता. सर्गींचो बाप दयाळ, सर्गींचो बाप काकुळदार जावन आसा. देखूनच तो बऱ्यांचेरी खोट्यांचेरी पावसाचो उद्देश करता. केवळ बचपेच्या गांवाच्या मात्र पावस येवच्या बरी करिना, बगार कोडयाळ आसल्यांकी पावस येवच्या बरी करता. खंडीत जावन बरी आनी वायट म्हणल्यार चिंताप आमच्या सर्गींच्या बापात येना. असलें जिवीत आमी जिवच्याक आज जेजू आमकां हर एकल्यांक उलो दिता. मगाळ भाव भयणो, एक विकाळ जीवदाळ आमकां सापल्यार तें वीक कुडींत उरल्यार आमकां हर एकल्यांक तें मारेकार तशें बगता. तशेंच मनांत दवरलें खोटेपण एकल्याक वायट करी जाय म्हूण चिंता तर आपल्या काळजांत वायट उजो जळोनूच आसा. दीस आनी रात ते वायट तो व्यक्ती नियाळटा आनी ह्या मारिफात आपणाचें जिवीतच तो होगडावन घेता. केदळा जीवदाळ सापल्या वेळार ते वीक काडटा तबळ जिवाक सुशेग जाता, बरी भलायकी जोडूंक शकता. तेच बरी आमचे थंय आसलें ते वायट चिंताप आमी काडल्या वेळार आमच्या जिवाक सुशेग मेळटा. आमी बऱ्या भलायकेन थंय जियोंक साध्य जाता. दुस्मनांचो मोग करा म्हणल्यार उतरां मारिफात जेजून आमकां हर एकल्यांक दिवचो संदेश जावन आसा. सर्गींच्या बापा बरी आमी हर एकली बरी जावंक जाय आनी हेरां थंय आसलें बरेंपण पळोवंक आमकां हर एकल्यांक उलो दिता. मदर तेरेसा आसा. मदर तेरेसा तिच्या जिवितांत घडिल्लें एक घडीत जावन आसा. दुबळ्या धाकट्यां खातीर, गरजेवंतां खातीर, अनाथ विधवी खातीर, निर्गती खातीर, मार्गार पडून आसलेल्या भिकाऱ्यां खातीर, येतल्या वेतल्या लागीं ती कुमोक मागोवन आसली. एक दीस रस्त्यार उबी रावन ती भीक मागता आसतना थंयसर एक ग्रेस मनीस तिच्या सश्टीन आयलो आनी तिका म्हणलो, तुका भीक मागूंक लज दिसनांगी. कित्याक तूं भीक मागताय म्हणून तिणें दाखयल्ल्या तिच्या उजव्या हाताचेर थिंपी उडोवन थंयसर राविल्ल्या वेळार मदर तेरेसा म्हणाली, तो हात तिणें पाटी धरलो आनी हें तुवें म्हाका दिलें, म्हज्या पिडेस निर्गती खातीर कितेंय दी म्हणून
दावो हात त्या मानेसाक तिणें दाखयलें आनी ह्या वेळार तो मानेस सगळोच गळ्ळो आनी सूख म्हाका लागलो. म्हगाळे भावा भयणीनो, जर आमच्या जिवितांत असलें घडत जाल्यार आमी कितें करता? तुजे लागीं मात्र शिंपी आसा म्हूण चिंताय की म्हजे लागीं आसा म्हणून आमी कितें करता? दंब बांदून जाल्यार ती शिंपी काडन आनी एकल्याच्या तोंडाक आमी उडयता. म्हगाळ भावा भयणीनो, बॉक्सनाचो स्पिरीट आमचे थंय आसा जंय म्हणल्यार मदर तेरेसा एक आमकां वरचें निदर्शन जावन आसा. जेजू क्रिस्त आपणाक कुर्सार मारतना उजव्या आनी दाव्या आसल्या सोरांक ताणें बक्षिलें. ताका कुर्सायिल्ल्यांक म्हणालो, बापा ते कितें करतात म्हूण ते नेनात. ह्या उतरां मारिफात आपणाचो जीव काडिल्ल्यांक ताणें बक्षिलें आनी तो सोमी आमकां हर एकल्यांक प्रेरण जावन आसा बॉक्सनाचें जिवीत जियोवच्याक. बॉक्सूंक कश्टांचे मोगाळ भाव भयणीनो पूण असाध्य न्हय. दुखयल्ल्यांचो मोग करचो एक दैवीक शगून जावन आसा. देवाची भुरगीं जावन आसल्या आमी हर एकल्यांनी हो दैवीक शेगून आमचे थंय रुता करूंक आसा. तवळ मात्र आमी हेरांक बोगसूंक साध्य जाता. राग दवरन मनस्ताप घेतलो तर आमचें जिवीत वायट जावंक शकता आनी आमचें जिवीत आमी पिड्ड्यार करूंक शकता. आमच्या गायांची आमी जतन करी जाय तर आमी पयलें डॉक्टरासरशी वचोंक जाय आनी ताची चिकित्सा करची चड गरजेची जावन आसा. कोणूय जर म्हाका फातर मारलो तर आनी म्हज्या कुडींतल्यान रगात येता तर फातर मारलोच म्हज्या गायांक वकात करून दी म्हणून रावलो तर खंडीत जावन गायांतलें रगत वाळोवन वचून हांव मरोंक साध्य आसा. ताच्या बदलाक चिकित्सा केली तर म्हजो गाय गुण जाता, भलायकी जडूंक शकता. तेच बरी आमच्या काळजाक आमच्या मोतीक गाय केलो तर तो गाय गुण करूंक आमी पयलो मेड काडचें चड गरजेचें जावन आसा. तर दुखयल्ल्याचो द्वेश सांडून मोग करून जियोवच्याक जेजू आज प्रत्येक रितीन उलो दित आसतना एक नितळ काळीज आनी एक नितळ मन आमचे थंय आमी रसया. संपूर्ण मोग आपणाकच संपूर्ण मोग आपणाकच सोडन हेरांच्या जिवितांत बरें करच्यांत वंदोन आसा. तर सर्गींच्या बापाची भुरगीं जावन आसल्या आमी हर एकल्यांनी आमच्या जिवितांत बरें करूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. देखून कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 13 सा पावल सांगता, मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग सर्व सोंसून व्हरता. देखून ह्या मोगांत आमी जियोवचे व्यक्ती जावंक जाय. सांजू हांव पावलो दुसऱ्याक समर्पण दिल्ल्या ह्या पुनुशेताच्या थळार आमी आसा आनी हांगासर ताची मजत सोदूंक ताचे जावन आशिर्वादां जोडूंक आमी वता आसतना हेरांक बॉक्सनाचो एक व्यक्ती तो जावन आसलो, व्यसनाचो पापा तो जावन आसलो, हेरां थंय बरेंपण चिंतोच आसलो पापा तो जावन आसलो आनी दुखयल्ल्यांक बक्षिल्लो तो जावन आसलो. आनी आमच्या जिवितांत ह्या पापसाहेबाचें जिवीत आमी रुथा करया. आमच्या जिवितांत दुस्मनाचो मोग करून दग दितल्यां पासून मागोवंक आमी प्रयत्न करया. अशें सर्गी बापाची खरी भुरगीं जावन जियोवच्याक येवकारिस्तांत आसलो जेजू आमकां हर एकल्यांक आदार आनी प्रेरण दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया. आमेन.
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मांडटा तसलें जावून मागात. हे तुमच्या कन्ये बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या प्रिसपिता देवा सर्व मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा तुझे परजेसो यज्ञ मानून घे. भगवंत जुआ पावल तुझ्या भक्ताक मान करत आसतना तुझे महिमेक आमी तो भेटयता. ह्या यज्ञाच्या गुणान आमच्या गोळ्या बराबर आमचे दिसा दिसाचे जिवी तुका मानतात असले निरंतर यज्ञ जामून मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जुआंव पावल दुसऱ्या तुझ्या भक्ताच्या मानाक ही बराब संभ्रमक तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्याबोन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवा. ओंजरी तुका जय. ओंजरी तुका जय. ओंजरी तुका जय 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 जय. ओंजरी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता जय. ओंजरी तुका जय 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 जय. ओंजरी तुका जय. बापा करस पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशेन कश्ट मरण सुसवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. हे म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जवान जतस्तने काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराचे रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबट तसो गुट परगटुया. Amen.
बापा जेजूच्या मरणासोनी पुन्हा जिवानपणा संभक्तीपणे उडास करता अरे ओ जिविताचो उडा आनी सर्वांची कालच तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची गुडारकाचे तेल्या आमी समेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळें फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरिये देवाचे माये सांगाती बगेवन जुजे तिचो पती बगेवन धर्मदुता बगेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सर्गींच्या बापा बरी बरी जावंक जाय असलो आदार मागून जेजून शिकयल्ले मागणे सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो क्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिका तशें आमची बात मागोस आनी आमकां ताळमेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरवो शानांतले दिल्याक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. सगळ्यां जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एक कोटान सांबाळ. तुजी येता राज वर्सलयताय सासनाच्या सासनाक. सगळ्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं माय मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जिवनाक आपयल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे प्रेमचे म्हाका फवना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. ये बेगी ये म्हूण लागून मागता ये तूं सोम्या करता. ये म्हज्या काळजान स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. ये बेगी ये म्हूण लागून मागता ये तूं सम्या करता. तुझे घरी येवन पावला काळजा दागो कोडून रावला. तुझे घरी येवन पावला काळजा दागो कोडून रावला. रास्तू बऱ्या पिडारा निवास म्हज्या घरा.
करता तुझ्या येण्या राखून रावता येवी मोर लागून मागता ये तू सम्या परता दर्शन तुझे घेऊ खावायला वाट तुझी पोळे नवरावला दर्शन तुझे घेऊ खावायला वाट तुझी पोळे नवरावला रास्तू कर्या मेळाला निवास करूच्या करा निवास करूच्या करा येऊच्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता येवेळी ये मोर लागून मागता भो मगाळ बापा सांजुवाम पावल दुसरं तुझ्या भक्तास उगडास करून या दैविक जेवणात आम्ही वांटो घेतलो या कलत्या उंड्या आणि दाखवायनाच्या रूपान तुझे जिवीत आमकां मेळ्ळे तेंच सरकार गुणांनी नाही पोवन तुका स्वरूप बघून आमकां मेळाशें कर या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं सर पोदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुकार प्रार्थुया सर्गीच्या बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी चमकोवंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें तें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्लें परी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोगाच्यानो
सांजू हांव पावल दुसऱ्याक समर्पून दिल्ल्या ह्या पूर्ण शेताक आमी आयल्या देवान आमच्या जिणेंत ह्या संता मुखांत्र केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ताका अर्गां जावं गो मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर हांगासर अर्गां दिल्यांत आनी आमच्या काळजांत जायते अत्रेक अर्गां आसात कित्याक ह्या आमच्या भाग्यवंता मुखांत्र आमचेर आमच्या कुटुंबा जिविताचेर देवान जायते बरेपण दिलां देखून आमी हांगासर व्हडा संख्यान आयल्या तर देवाक आमी अर्गां दिवया बापा जुवांव पावल दुसऱ्याक आमकां एक प्रेरण जावन दिल्ल्या खातीर देखून आमी सदांच देवाक विश्वासी रावया आनी ताणें आमच्या जिणेंत केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ताची स्तुती आमी गावया उबी रावात प्रार्थुया बो काकुळदार बापा भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देणया पासत आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता तुजी दैवी काकुळत आमी वर्णिता ताचे मरीपात तुज्या पुतात जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवास जावं ताचे बरी भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या वचून देवा लागीं विनंती कर. हे भाग्यवंत हांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडून पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संतान तुज्या जिवितांत परसडली देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देगेन तूं सर्वांक आदर केलोय आमच्या मोगान बरोवन बरो आमची भेट करून तूं मंगळाक आयलोय. आज आमी तुजी भक्ती काम आमची खालती मागणी घेऊन तुजे मुखार येता. क्रिस्ताची जीवन आमकां मोग कर. तुजी भाग्यवंत जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच खुशायल्या जेजू ते आमची दिश्ट उबार आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन मोगाच्या न्हू दायकन बसा जायतीं त्या सावां घेवन ह्या पून शेताक ह्या तळार आमी आयल्या तुमची सगळीं त्या सावां हांगासर आमी जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांयां तळा समर्पून दिल्यांत जें कितें आमी बरवोशान आनी भावार्थान मागता तें खंडीत जावन आमच्या संता मुखांत्र आमकां मेळटली म्हणली आमची अरियेकल्याची पातयणी देखून ही त्या सावां हांगासर सांगता आसतना आमी ह्या त्या सावां खातीर मागया ही त्या सावां आमच्या भावा भयणींचींच देखून तीं त्या सावां आमचीं जावन आसात देखून एकामेका खातीर मागता आसतना थंयसर बरेंपण मेळटा म्हणलें आमी मोतीन दवरया. हार्नियाच्या पिडेत तावन बरें जावच्याक मागलां जाग्याचे पयशे फाटीं मेळोवंक जाग्याचे रेकॉर्ड नांवार जावचे खातीर दोगांनी मागलां स्त्रियेची पेंगटा दूख गूण जावंक एका कुटुंबाचे जाग्याचे समस्ये परिहार जावच्याक परगांवांत आशिल्ल्या स्त्रियेचें ऑपरेशन बरें जावच्याक एका दादल्याच्या नाकाचे समस्ये शुगराची आनी काळजाची पिडा बरी जावच्या खातीर मागलां एका तरणाट्याक बरें काम आनी बरी सैरीक मेळच्या खातीर एकल्याची कातीची कोरोज गूण जावच्याक मागलां एका चल्याक MBAंत बरें करून शिकोवंक जणवाई मोतची मेळच्या खातीर मागलां दोगां तरणाट्यांनी मिसाक वेचे खातीर मागलां एका स्त्रियेचे कश्ट आळू जावच्या खातीर एका भयणीक पाट दूख सुमार जावंक आनी आजिरण्याचे समस्ये परिहार जावच्याक मागलां आमाल पियोवणें सोडूंक दोगांनी एका स्त्रियेचें रीण फारीक जावंक एकल्याक आमाल पियोवण्यातावन सुटका मेळच्याक MBA शिकाप बरें जावच्याक बरें काम आनी बरी सैरी मेळच्याक दोगां जाणांनी मागलां गर्भांचें योजन सुफळ जावंक सुनेक बरें काम मेळोवंक एका तरणाट्याक विजा मेळोवन परगांवाक वेचाक मागलां पांयांच्या कांटीची दूख गूण जावंक तेगांनी मागलां पुताक परगांवांत काम मेळोवंक मागलां इंटरव्यू पास जावन विजा मेळच्याक मागलां कुटुंबांत माया मोग रास करच्याक दोगां पिडेस्तांची पिडा गूण जावच्याक एकल्याचो बाळतेर बरो जावंक काडिल्लें रीण फारीक जावंक बापायक आमाल पियोवण्यातावन सुटका मेळोवंक पाड सवयांतावन मुक्त जावच्याक दोगां जाणांनी मागलां
कॉमर्स ग्रॅज्युएट ताणें बरें ताका बरें काम मेळच्या खातीर मागलां. पांयांची दूख उणी जावंक आनी पांयांचे गायी गूण जावंक मागलां. दोगां भयणींची कॅन्सर पिडा बरी जावच्याक. दुबयांत कस्टारसच्या एका तरणाट्याक बेगीनच गांवाक येवंक साध्य जावच्याक मागलां. बरें काम मेळोवंक बरी न्हीद पडोवंक मागलां. गोवाची दाव्या हाताची दूख उणी जावंक ताचे हात नीट जावन पयलेंच्या बरींच सारकें काम करच्या खातीर मागलां. गोवा बायलेक परगांवांत बरें काम मेळोवंक आंग उलोवप आनी पोटांतली दूख उणी जावंक मागलां. गोवा बायलेक जर्मनींत बरें काम मेळच्याक दोगांक दुबईंत बरें काम मेळोवंक पाट आनी गोमटी दूख गूण जावंक फिब्रॉयड पिडेतावन गूण जावंक मोतीक समाधान मेळोवंक बरें काम मेळोवंक दुबयांत कामाची विजा मेळोवंक एका कुटुंबाक बरें घर लाबोवंक कुटुंबाक अनवरांतले राखोवंक आनी बऱ्या भलायकेंत कुटुंबाच्या सांद्यांक सांबाळूंक मागलां. बरी जिणी सांगातीण मेळोवंक एकल्याक ऑपरेशन नासता पिडा ताची गूण जावच्याक काजारी बेसांत सुख संतोष मेळोवंक आनी कश्ट हाळू जावंक जावयाचें बिझनेस बरें जावंक काडिल्लें रीण पाटी दिवच्याक ऑपरेशन केल्ल्या हाताची दूख गुणी जावन काम करूंक जावच्याक मागलां. भायर पडिल्ली बेंजार मुदी मेळच्याक मागलां. 25 वर्सांचो तरणाटो किडनी समस्ये जावन कश्ट जाता ताच्या बऱ्या भलायके खातीर मागलां. आनी साबार जण विजा खातीर राखून आसात. ह्या सगळ्या भावा भयणीं खातीर आमी मागया. ही सगळीं तेसावां जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मुखांत्र सर्गींच्या बापाक आमी समर्पून दिवया. उबी रावात. तूं आमकां पाव येवकरिस्तसो आमकां करूंक मोग शिकय आनी मोरयेची लेक येवंक आमकां सजाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सहजता मुक्ता संगी सर्गीच्या राजा तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणून आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या भोगता तशें आमची पदकां भोगस आनी आमकां ताळ्यान पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नामान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमकां पापयांक खातीर दर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संवसार सर्वेस्वर तुमचे सभे आसूं तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मारिफात सर्व तराच्या पिडेस्तां कश्टां दुखांत आनी अडचणें संपडल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां खूण केली. तेच बरी तुजो सेवाक भाग्यवन जुवां पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवन जिणे मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मोग तुजे परिचयक भोगूंक आनी भावार्थांत जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमची पिडा खूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दीक कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणभवांतले आमकां निवार. आमच्यो सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वय तर तें आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भगेवन जुवां पावल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवाता येता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. भगेवन जुवां पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतले तुमी सुटोवं. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजू फाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळूं. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. ताचे देखीन संतीपणाची जिणी जियो तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गीच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणी संतोष भोगोवंक तुमी पावूं. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो
आणि सदा तुमचे सवे आसो. मोगाच्या नो तुमकां ह्या पुनशेताक आयिल्ल्याक आमी तुमचो उपकार बावडटाव. आज हे पवित्र मिसाचें बलिदान तशेंच आराधन कर्ण आमकां मागोंक कुमोग केल्ले जावन आसात. मानादीक बाप संतोष मिनेजस प्रस्तुत मुडीपू पिर्गजेंत तशेंच थंयसर पुनशेतांत सेवा दिवन आसात. थंयचो आमी मनापुर्वकी उपकार बावडटाव आनी तांच्या नव्या मिसावाक सर बरें मागताव. देव बरें करूं फादर. जेवणाक कुमोग केल्ल्यांक मानाची वात वांटतल्याव मानादीक बाप संतोष मिनेजासान ही मानाची वात आमच्या दानींक दिजय म्हूण हांव उपकार मागतां. सोहन डिसोजा नित्यादार वाडो आज जेवणाचें स्पॉन्सर केलां. जॉयल डिसोजा नित्यादार वाडो. सुजान रोड्रिगास जुआंव पावल दुसरो. नॉर्मन प्रकाश डिसोजा जुआंव पावल दुसरो. पीटर डी अल्मेडा सांबोस्त्यां वाडो. सुरेश लोबो सान जुजे वाडो. लिओ डी सिल्वा नित्यादार वाडो. सर मुड्दोम दिल्ल्यांक आनी आयचे जेवणाचें सर स्पॉन्सर केल्ल्यांक आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटाव. जुआंव पावल दुसरो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वादां मागोवन दी म्हणलें आमचें हर एकल्याचें मागणें. Yeso, kurban tum berasro, servang serman malo. Tenagyam tum berba Yeso, kurban tum berasro, servang serman malo. Yeso, kurban tum berasro, servang serman malo. Tenagyam tum apurba Yeso, kurban tum berasro, servang serman malo. Kristus so patla kurung prerentu, boksane jorjak kamta adashtu. एक वर्षोच्या कारण देवी काकुंडी सोबत बोध तू क्रिस्ताचो पाटला करून फेरंतू वसाने जोडच्या आमकां आगशू कुर्बानी एक वर्षोच्या कारण तू देवी काकुंडी सोबत बोध तू Por
आमकां भगवंत पाव दुसऱ्या भगवंत कुसाचे करुवे वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.